तुवें कितें म्हणलें की तेका हिरो केला म्हणून. हांगा हिरो वगैरे करपाक कितें पिक्चर न्हय हें. कोणाक हिरो करपाचो, कोणाक विलन करपाचो वगैरे. पळय, दयानंद भाई सोपटेच्या घरा कडेन जर विश्वजीत राणे येयल्लो आनी जर पेडणेच्या हिताच्या दृश्टीन जर तेणी चर्चा केल्ली जाल्यार हांव मानता आसलो की हय बाबा दयानंद भाई सोपटेन तेका एडवायस सारकी केल्या म्हणून. कसली एडवायस? आमी काल इतले सांगले, मतदारसंघाच्या लोकांनी सांगले की कोणीच तेज्या कडेन वचपाची गरज ना. तो वचोन सुद्दां जरी थंय नासलो न्हू जाल्यार तेचें डिसिजन कितें आसतलें आसलें पळय तो एक वेळ आयज स्क्रॅपय करूं शकता आसलो वचोंक नसलो जाल्यार. आमकां दिसता हो गेलो आनी तो अभेन्सान गेलो म्हणून. हो घरा बसलो जाल्यार तो स्क्रॅप जातलो आसलो. कित्याक सांगता तुका, मुवमेंट स्टार्ट जालो तेन्ना तेणी सांगलें कितें आपण 60 दिसांनी टायम वाडयता, आपण इंदोर वचपाचो आसा आनी खंय वचपाचो आसा म्हणून. तो स्टार प्रचारक तो. कर्नाटकांत कितें हालत जाली ती पळयल्या सगळ्यांनी. तेच्या उपरांत मुवमेंट जसो हें जावपाक लागलो, वाडपाक लागलो, तसो म्हणपाक लागलो ना टायम लिमीट अशें कांय ना, सगळे लोक सॅटिस्फायड जाल्या उपरांत करया, हरी कांय ना. काल जशी मिटींग हें जावं नाका, MLAन संबोधीत करूंक नाका, आयज तो सांगता अभेन्सान. म्हणजे हेची डिसिजनां तुमी पळया केन्ना टाक 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 बदलतात. हेणी आमची दयानंद भाई सोपटेन आमची सगळे वाट लायली आमच्या मुवमेंटाची. तूं थंय वचोकच जायना आसलो न्हू. आमी पळय तुवें आमकां घरा कडेन आपयल्ले, आमी येता आसले तुज्या घरा कडेन डिस्कशन करपाक. तूं पंचायतीक थोड्या पंचायतीक थंय व्हरता कितें दाखोवपाक सोदता की आमच्यान एकजूट ना. पेडण्याच्या आमदारान ऑलरेडी सत्यानाश केला पेडण्याचो. तुका आनी कितें मांद्र्याचो सत्यानाश करपाचो आसा? आमी दयानंद भाई सोपटेन आमकां फाल्यां आफोवपाचें ह्या विशयाचेर आमी चर्चा करपाक रेडी आहा. पण आतां चर्चा एकूच, स्क्रॅप. हो थंय गेलो आनी तो अभेन्सान गेलो. वचोन नसलो जाल्यार आयज तो विश्वजीत राणे स्क्रॅप करता आसलो. तो वाट लायली हेणी सगळी ती. सो आनीक आमदारांनी आमच्या सांगलें हो मुवमेंट भरपूर एग्रेसीव जावपाचो आसा. हेच्या फुडें आमची पेडण्या जाहीर सभा जावपाची आसा. आमदाराक पर्सनली आतां कॉलय आयला, एक्स मिनिस्टर बाबू आजगांवकर जो डेप्युटी CM आसलो तेचो, की तो ह्या मुवमेंटान जॉयन जावपाक सोदता म्हणून. आनी हो मुवमेंट वास्ट जावपाचो आसा. सो तेका लागून तेच्या पयलीं आमी रिक्वेस्ट केल्या की चीफ मिनिस्टर आमचो आयकतलो म्हणून. सो परवा आमी वचपाक आसा. परवाच्या दिसान स्क्रॅप जावना जाल्यार मागीर आनी तुमकां खबर आहा बाबू पेडण्या येवप म्हणजे कितें जातलें तें. थँक्यू. आयज आमचो एक्स MLA दयानंद सोपटे विश्वजिता कडेन गेलो. बरी खबर आसा, मांद्र्यांक लागून गेला, पेडण्यांक लागून गेला. पण ते विश्वजिताक कळना प्रोटोकॉल कितें तो सरकारान रावून. सध्या मांद्र्या आमदार कोण आसा? आमदार कोण ताका खबर ना अजून. तूं पक्षाच्या लेवलीर तूं हो TCP डिपार्टमेंट चलयतलो काय ह्या लोकांक लागून डिपार्टमेंट आसा तुजी? आयज जी रिक्वेस्ट जी तुम्ही दोगांनी मेळोन ही अभियानसान दवरला पळय, अभियानसान दवरप म्हणजे एक प्रकार आमच्या गांवठी भाशेन काळोखान दवरप. हो काळोख ह्या मांद्रे मतदारसंघात आनी पेडण्यान काळोख हो. पण ह्या काळोखान कसो उजेड करतले आमी पळय फाल्यांच्यान ते कळटले तुमकां. इतलेंच तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. बस.